अवकाळी पावसान राजधानी पणजेन जोरदार हाजेरी लायिल्ली आसा आणि ह्या नरकासुराच्या दिसांनी दिवाळे खातीर तरणाट्यांनी तयार केल्लेले हे नरकासूर पणजेतले कशा तरेन भिजता आसतनाचे हे दृश्य तुम्ही पळोवपाक शकता। ह्या नरकासुरांक तयार करून तांकां रंगयल्ले लेगीत अर्दो पेंट तांकां मारून पुराय लेगीत जाल्लो अशा भुरग्यांनी मेहनत घेतिल्ली आणि ही मेहनत खंय तरी तिगोवन उरची म्हणून ताका धापून लेगीत दवरिल्लो पूण तांकां ताडपत्री धापून दवरल्या उपरांत अर्दो नरकासूर ताचे हात अशा तरेन भायर येयले आणि तो आता भिजपाक लागिल्लो आसा, ताचो पेंट देंवपाक लागलो। मुसळधार पावस सध्या राजधानी पणजेत पडटा आणि हे गोमंतका कडले हे दृश्य नरकासूर भिजतनाचो हाच्या वयल्यान तुम्ही अंदाज लावंक शकता की पुराय पणजे वाठारात जे तरणाट्यांनी भुरग्यांनी नरकासूर केल्ले ते कशा तरेन आता भिजपाक लागले आसतले। जगलांनी त्याच बरोबर गडगड मारून सध्या पावस पडटा। लोकांक अशें दिशिल्ले, ह्या तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत अशें दिसताले की आता पावस खंय तरी थांबिल्लो आसा, ह्या फुडें हो पावस हाजेरी लावचो ना, मात पावसान हाजेरी लायली आणि आयज भुरग्यांनी ही केल्ली मेहनत कशी उदकान भिजता हे तुम्ही प्रत्यक्षात चित्र जे आसा ते पळोवपाक शकता। हे पणजे सांतिनेज गोमंतका कडले दृश्य आसा। अशें साबार वाठारांनी पणजे नरकासूर जे आसा ते ओले चिंब जालेले आसा। भुरग्यांची मेहनत उदकान गेलेली आसा। जरी नरकासूर धाबले तरी वारो नेटान मारिल्ल्या कारणात कापेती लेगीत व्हांवून नरकासूर भिजता आणि ते चिंब चिंब झालेले हे दृश्य पळोवपाक मेळटा। हजारांनी रुपया खर्च करून हे नरकासूर तरणाटे भुरगे उबारतात, पण पावसान त्यांची ही दशा केलेली आसा। आता अवकाळी पावसाक वेळ काळ उरूंक नाशिल्ल्या कारणात खंयच्याय दिसांनी पावस हाजेरी लायता अशें फाटल्या साबार वर्सां सावन नरकासूर भिजतनाचे आमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा आणि हांची मेहनत कशा तरेन उदकान वता हे एक लाईव्ह प्रसारण गोमंतक टीव्हीचेर। हे तुम्ही पळोवंक शकता। आताच आम्ही थोड्या वेळा पयलीं आम्ही तुमकां गोमंतका कडलो जो नरकासूर म्हणजे भुरग्यांनी मेळोन जितले कष्ट घेवन केलेलो नरकासूर खंय तरी पावसान आता जोरदार पावस लागता आणि पावसान नरकासुरांची सारखीच वाट लावन उडयली आणि हो सुद्धा नरकासूर तुम्ही पळोवंक शकता। पणजे वाठारांतले सगळे जे नरकासूर आसा ते आमी दाखोवपाचो प्रयत्न गोमंतक टीव्ही तुमकां करता। जाल्यार हांगासर सुद्धा म्हणजे सांतनीज वाठारांत जायते नरकासूर करतना आमकां दिश्टी पडटा। हो सुद्धा नरकासूर म्हणजे भुरग्यांनी केल्लेली मेहनत जर पळयत जाल्यार खंय तरी उदकान गेल्लेल्याचे आमकां हे पळया उदक सुद्धा सारखे घसघशांनी आमकां दिश्टी पडटा। त्याच प्रमाणे नरकासूर भिजतना तुम्ही पळोवपाक शकता। ताडपत्री घातलेली नरकासुरा जे आसा तरी सुद्धा नरकासूर सगळे भिजून गेला। त्याच प्रमाणे आमी फुडें तुमकां दाखयतली। हे जर पळयले जाल्यार भुरग्यांनी काय बरे नरकासूर केलेले, त्याच प्रमाणे आकाश दिवे केलेले सुद्धा हांगासर भिजून गेलेल्याचे आमकां दिश्टी पडटा।
सध्या आमी आसा मळ्यान आणि मळ्यान हांगासर बाबडे ह्या सगळ्या भुरग्यांनी वो हांगासर नरकासूर केल्लो पळया हे भुरगे. सो आता ते बाबडे वयर कापोती घालून बी तेंच्यांनी मातसो साल्वार करपाचो प्रयत्न केला नरकासुराक, पूण थोडे जे आसा ते पळया तेंचे हे काम भिजलां सगळें. पळया कशें न्ही हे अशे तरेन फोली बिली लायल्ल्यो तेंच्यांनी, त्यो ह्यो अश्यो भिजून त्यो सगळ्यो हे जाल्ले आहा. ते पळय पळया हो असो बरो व्हडलो नरकासूर ह्या भुरग्यांनी, हे भुरगे पळय हांगासर आसात. वा कितले दीस करताले तुमी हे? मारुती गडा वयलो गणपती पावल्या तेन्नाच्यान आमी हेचें काम स्टार्ट केलें ह्या नरकासुराचे. आणि तुमकां कितें खबर आशिल्ली बी पावस पडटलो बी कितें म्हणून? ना, आमकां काय खबर नासली, अचानकूच पावस पडलो आनी भिजलो. सो दर वर्स तुमी हांगा करता नरकासूर? कितले तुमचो कितें ग्रुप बीन आहा? मला मिलियन्स. कोण? मला मिलियन्स. मला मिलियन्स. सो आता कितें करतले? आता कितले डॅमेज बी जाला? अजुनूय आतां पावस थांबलो की कापोत काडून पळयतले कितें कितलें जालां तें. ओके. सो तुमकां अंदाज आसलो पावस पडपाचो बी आहा म्हणून? तुमी रेडी दवरली कापोत बी सगळी? ना, पावस पडलो आनी मागीर आमी कापोत हाडली आनी घातली. इतलेच भुरगे काय तुमी आनी आहा चड? आमचेच हे पळय इतलेच, आनी थोडे जाण आसा. आनी आहा न्हू? सो हांगा कितले तो वेगळो नरकासूर दुसरो त्या वटेन, हो तुमचो दुसरो? सो आमी हांगा पळोवंक पावसा उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार नरकासुरांची कितें दशा जाल्ली आहा ती. आनी भुरगे बाबडे, तो आत्ता भुरगो सांगतालो चवथी उपरांत गणपती पावयल्या उपरांतूच ते गणपती हे नरकासुरा खातीर तयारी करतात. सो मळ्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात अशे व्हडले व्हडले नरकासूर पणजे मळ्या भितर जातात, आणि तेतूंतलोच हो अशे हे भुरगे. हांगा एक नरकासूर आमी हांगासर पळोवंक शकता जो अजून रेडी फूल जाल्लो ना, बट ते एक एक पार्ट जो आसा तो तयार करून ते नरकासूर करतात. आणि त्याच प्रमाणे हांगा हो एक व्हडलोसो नरकासुराची प्रतिकृती आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. ती सद्या कापोत घालून ताका धापलेलो आहा. त्याच प्रमाणे हो पळया हो नरकासुराचो मुखवटो तो धापून दवरला. त्या उपरांत हांगा हे पळय हे ल्हान ल्हान नरकासूर केल्ले ते सुद्धा भिजल्या. सो आमी हांगा पळोवंक शकता हे धाकटे धाकटे नरकासूर हांगासर केल्ले भुरग्यांनी. मात हे पळय हांगासर अशे कापेत. आमी हांगा पळयत जाल्यार हे ते व्हडले नरकासुराचे पळयत जाल्यार अशे मळ्यान सगळ्याक नरकासूर दाखोवन दवरल्या. आमी हांगासर हे सगळे भुरगे सो आमी हांगा पळोवया हे सगळे भुरगे नरकासूर हे करतात. कितें जालें पावस अचानक येयलो न्ही? हय. सो दर वर्सा अशें जातात न्ही आतां हे पावस येवन? जाता वार्षिक आमकां सारकें साचयता पावस अमक्या टायमार. आयज फूल रेडी जाल्लो, आमची लास्ट शेड हाडली आनी प्लास्टीक बीन घातलेले. ओके. येदे व्हडले इतलो वारो येवन प्लास्टिकाचे कुडके जाले. ओके. आणि फूल नरकासूर भिजोन हात बीन आमचो सद्याक पिनला मातसो. कळ्ळें तुका? ओके. सो तुमी आतां कितले दीस जाले ही सगळी तयारी करताले अशे सगळे भुरगे? 25 दीस जातले. तुमी वावुरताले न्हू? नंतर आमी स्टार्ट केले. दसऱ्या उपरांत स्टार्ट केल्ले. सो मळ्यान अशे व्हडले व्हडले खूब करता न्ही? हय हय. सगळ्यांची अशीच परिस्थिती जाल्या न्हू? सगळ्यांची जाला. अशेंच जाला. फाटलो एक नरकासूर तेणी फूल रेडी करून दिल्लो, भांगर मुकुट घालून तेचो सगळो भिजलो थंय. ओके. सो कितें प्रिपरेशन करपाक टायम मेळना न्ही असो पावसान साल्वार करपाक? करपाक येयलो. कोंग सुद्दां आमकां धापपाक सुद्दां टायम असो येना.
न्यूजार सुद्दां सांगूंक ना आमकां काय अशें कळोंक ना. सो आमी आतां पावस येताच घातला. सो आतां कितलो डॅमेज सगळो भिजला काय तुमकां भिजला डॅमेज म्हटल्यार फूल डॅमेज ना. फाल्यां वत येयलकूच जातलो. जातलो आमकां काम वाडयलें एक्स्ट्रा. सो तुमची उमेद पण वचोंक ना अजून ती अशीच कायम उरतली आणि परत फाल्यां उबो जातलो तुमचो नरकासूर फाल्यां रेडी सो आमी हांगासर पयले हे भुरगे म्हणटा की पावसान कांयच अशी हे जावंक ना आमची उमेद गेल्ली ना नरकासूर जरी भिजले तरी आमी परत तो उबे करतले